मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी कडक समज दिले उपरांत निमाणे एकदाचे कारापूर सरवण पंचायतीचे दोळे उगाडले। मुख्यमंत्र्यान फोग काढले उपरांत कारापूर सरवण पंचायतीन कडक पावलां उखलतना पंचायत वाठारात वेगवेगळ्या सुवातींचेर साचिल्लो कोयर काडून वाठार चकाचक केले। पंचायत वाठारात परत कोयराची समस्या निर्माण जावची न्हय म्हूण पंचायत वाठारांतल्या हॉटस्पॉट सुवातींचेर पंचायतीन आतां जाळी लेगीत लायल्या। हाका लागून पंचायत वाठारांत कोयर उडोवपाचो प्रकार नियंत्रणांत आयलो अशें दिसता आसतनाच आतां एक भयानक प्रकार मुखार आयला आनी हो भयानक प्रकार म्हळ्यार वाठादेव सरवण वाठारांत आशिल्ल्या तियारीच्या कॅनलाचे धडे कोयर उडोवपाचे प्रकार चालू जाल्यात। वाठादेव हांगासर आशिल्ले झांटये कॉलेजीच्या दुसरे वटेन जो तियारीचो कॅनल आसा त्या कॅनलाच्या धडेचेर सुक्या बराबर वोलो कोयर लेगीत उडोवपाचे प्रकार चालू जाल्यात। हो कोयर कोण आनी केन्ना हाडून उडयता तें कळपाक मार्ग ना, मात हो प्रकार जर असोच चालू उरलो जाल्यार तियारीच्या कॅनलाचेर प्रदुशणाचे संकश्ट येवपाची भिरांत आसा। पंचायतीन ह्या प्रकाराची बेगोबेग दखल घेवन तियारीच्या कॅनलाचे धडेर जो कोयर उडयतात तो प्रकार बंद करपाक जाय, नाजाल्यार फुडाराक तियारीच्या कॅनलाचे अस्तित्व नक्कीच संकश्टांत येतले हातून मातूय दुबाव ना। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।